बाईट बी द्या बघा. आज आम्ही तिसऱ्या पंचायतच्या गोल्डन जुबली फंडाच्या माध्यमांतल्यान बारीकसो मार्केट प्रकल्प घेवपाचे दृश्टीकोनांतल्यान आमी सगळे म्हणटा आसात. विशेष करून आमचे सरपंच बाय सिजल गांवकर आसात, तशेंच अक्षता बाय आसात, तशेंच निलेश भाऊ आसात, गणेश भाऊ आसात आनी कॉन्ट्रॅक्टर आदलो पंच आनी सरपंच देवेंद्र भाऊ आसात, रामू भाऊ आसात आनी बाकी सगळे आमचे लोकल जे लोक आसात. म्हाका दिसता एक खरें म्हळ्यार तांचें कौतुक करपाक जाय की संपूर्ण पंचायतीच्या वाठारांतल्यान एक बाबा श्रीस्ता भागांत एक बारीकसो मार्केट सुरू जावचो, जेणे करून स्वयंरोजगार संदर्भात जो कोण करपाक सोदता ताका एक संदी दिवप अशें एक सगळ्यांचें एकमत जालें आनी तो पयशे ह्या कामा खातीर खर्च करचो अशा प्रकारचो ताणें प्रस्ताव घेतलो आनी सगळ्यांनी मानून घेवन आनी ह्या संदर्भात टेंडर काडलें आनी प्रत्यक्ष काम सुरू जाता. म्हाका दिसता की अनेक जण पंचायती आसले अशे पयशे सहजासली बाकीच्या वार्डांनी खर्च करपाक वापरता, पण ह्या पयशांतल्यान एक प्रकल्प जावचो अशें तांचे खऱ्यांनीच तांचे सोच आसा, विचार आसा, तो खरें कौतुक करपासारको. हांव सगळ्या सरपंच आनी सगळ्या पंचांक ताचें कौतुक करता. आयज आमी हांगा पंचायती तर्फे आमचो एक फंड आयिल्लो आसा गोवा लिबरेशन ग्रांट म्हणून, तेजें जें आसा आमी हांगा शॉप घालपाचें काम चालू करपाचें आसा. तेजे खातीर आयज आमी स्पिकर सरा हातांतल्यान फावंडेशन स्टोन जो आसा घातलो आसा आनी आमी मुद्दाम करून शॉपांच कित्याक घेतलीं हें एक कारण आसा शॉप घेवपाचें म्हळ्यार आमी ते फंड जे आसा वार्डां यूज करपाक शकताले, पूण जेन्ना शॉप घेवन कोणाक आमच्या पंचायतीक त्या शॉपाचें रेंट येवपाक शकता आनी 10 लोकांक जें आसा कितें तरी काम आपलें स्वताचें बिजनेस अशें म्हणून हें ह्या वाठारांत जें आसा तांकां करपाक मेळटलें. तो विचार आमी सगळ्यो पंचांनी मेळून केल्लो आसा. एकट्यान सरपंचानच ही जबाबदारी घेतली ना, म्हाजे 9 वार्डाचे पंच आसा सगळ्यांनी ही जबाबदारी घेवन आमी सगळ्यांनी उलोवन केल्ले आसा. फंड्स आसा 50 लाखांचो हो प्रोजेक्ट आसा